नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गाडी कुशीक घेवपाच्या प्रकारावयल्यान मंत्री निलकंठ हळर्णकार आनी अभिनेत्या मदीं कोफुसांव, रेवोडेची घडणूक, एकामेका आड कागाळी दाखल. कंत्राटदाराकडल्यानूच करून घेतले मालपे पेडणेच्या संरक्षण वंटीचे बांदकाम, मुख्यमंत्र्याची म्हायती. दुरुस्त केले कला अकादमीची साऊंड सिस्टम, काल बाह्य आणि सुमार दर्जाची. कला अकादमीची पळोवणी केले उपरांत साऊंडमॅन ऑफ इंडिया रॉजर ड्रॅगोची खंत. आसगांव घर मोडतोड प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन अर्ज कोर्टान मारलो भायर. केन्नाय अटक शक्य. पंच, सरपंच, उपसरपंचाक सरकाराचे गिफ्ट. सगळ्यांच्या पगारात 2000ची वाढ. मंत्रिमंडळ बसकेत निर्णय. आणि बेळगावा कदंबा आडायल्ल्या प्रकरणाची गोंय सरकारान घेतल्या दखल. केंद्राक केला कळीत. डीजीपी मुख्य सचिवाकडल्यानूय सरकारान मागयल्यो अहवाल. आता पळयात खबरो विस्तारांत. फाटले कांय दीस पयलीं मालपे पेडण्यां राष्ट्रीय महामार्गाचेर पालसण कोसळपाची घडणूक घडिल्ली. ज्या कंत्राटदारान हे प्रकल्पाचे काम केल्ले त्याच कंत्राटदाराकडल्यान परतून हे काम करून घेतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. हे विशीं आपूण केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी कडेनूय उलयला. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर केले उपरांत कंत्राटदाराचेर कितें कारवाय करपाची ते थारायतले अशें मुख्यमंत्र्यान पळोवणे उपरांत सांगले. पेडण्या मालप्या हायवेचेर जे लँडस्लायड जाला पळय ते इन्स्पेक्शन करपा खातीर हांव प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर, नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचे सगळे इंजिनियर्स मुद्दामून थंयसर गेल्लो. प्रॅक्टिकली हांवें थंय वचून पळयलें, कारण फाटल्या आमी रस्तो बंद केल्लो. एक्चुली थोडेशे लँडस्लायड जे दिसा पयले फावटी जाले ताज्या उपरांत पूर्ण रस्तो बंद करून ओरिजिनल जो जुनो रोड आशिल्लो थंयच्यान ट्राफीक सगळें डायवर्ट केलें. आनी ताजी हायट जी आसा पळय न्ही त्या दोंगराची ती खूब व्हडली हायट आशिल्ली. ताका रिटेनिंग वॉल जे तश्यो पळोवंक वचत जाल्यार एक 7-8 मिटराची रिटेनिंग वॉल तशी वाटेन बांदलेले. ते केल्या उपरांत इट इज अ बीग लँडस्लायड थंयसर जालें. हांव ऑलरेडी मिनिस्टरा कडेन उलयलां, म्हणजे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी म्हणजे मंत्री नितीन गडकरीजी तांकां ऑलरेडी इन्फॉर्म केलां. आनी त्या पुराय प्रोजेक्टाची जे थंयसर हें जाला पळय लँडस्लायड जाला पळय ताजी इन्क्वायरी आनी IIT मुंबय सारकिल्ल्या इन्स्टिट्युशना कडल्यान म्हणजे एक्सपर्ट एसोसिएशना ताज्या कडल्यान ती इन्क्वायरी करून ताजो रिपोर्टूय घेतले. आनी कंप्लिटली परत आसा तसो तो रोड रिस्टोर करपाचो आनी कंप्लिटली सेम कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान तें काम जें आसा पळय न्ही तें परत विदावट एनी एक्सपेन्सीस त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यानूय बी जें आसा पळय न्ही तें काम करून घेतलें. हांवें ऑलरेडी म्हणजे नितीन गडकरीजी फाल्यां एक्चुली हांवेनूय आतां ताका इन्फॉर्म केलां, ताका कळयलाय बी त्या पद्दतीन जालां. सो दॅट ते खंयच्याच पद्दतीन म्हणजे हें जें आहा पळय न्ही तें कित्याक जालां आनी तेजें परत रिस्टोर काम रोड वेवस्थीत करपा खातीर बी सेम कॉन्ट्रॅक्टरान तांणी काम करून घेतलें. कोट्यांनी मोडून दुरुस्त केले कला अकादमीची साऊंड सिस्टम बाबत दर्जाची आणि काल बाह्य. साऊंडमॅन ऑफ इंडिया रॉजर ड्रॅगोन खंत उक्तायल्या. कला राखण मांडचे हांणी ड्रॅगोक कला अकादमीची साऊंड सिस्टम पळोवपाक आपोवणें दिल्लें. बुधवारा पळोवणी केले उपरांत ड्रॅगोन आपलें मत व्यक्त केलें. रॉजर ड्रॅगो कोण आनी ताणें कला अकादमीचे साऊंड सिस्टमाचेर केल्लें वक्तव्य कित्याक म्हत्वाचें पळोवया हो खासा रिपोर्ट. कोट्यांनी रुपया मोडून दुरुस्त केल्ले कला अकादमीची दिसान दीस अवतिकाय जायत आसा. हे फाटभुंयेर विरोधक आनी सरकारा मदीं आरोप प्रत्यारोपांचे नाट्य चल्लां. दुसरे वाटेन गोंयच्या एका आक्रमक गटाच्या कलाकारांनी सरकारा सयत मंत्री गोविंद गावडेचेर खर टिका सुरू केल्या. गोविंद गावडेन राजिनामो दिवचो म्हूण तांची मागणी. हेच फाटभुंयेर कला राखण मांड पंगडाच्या सदस्यांनी साऊंडमॅन ऑफ इंडिया म्हूण वळख आशिल्ले रॉजर ड्रॅगोक खासा आपोवणें दिवन कला अकादमीच्या नव्या साऊंड सिस्टमाची पळोवणी करपाची विनवणी केल्ली.
कलाकारांच्या मागणेक मान देऊन रॉजर डॅग्रोन बुधवारा स्वतः कला अकादमीत वचून नव्या साऊंड सिस्टमाचे टेस्टिंग केलें आनी पळोवणी केली. रॉजर डॅग्रो म्हणटा कला अकादमीची नवी साऊंड सिस्टम बाबत कालबाह्य आनी फॉल्टी. आता तुमकां कळ्ळें आसतलें रॉजर डॅग्रो कोण तो देशांतलो एक नामनेचो साऊंड इंजिनियर आनी तज्ञ. ताणें 2003 वर्सा कला अकादमीची साऊंड सिस्टम स्वता सेट केल्ली. इतले दीस कलाकारांच्या दाव्याचेर कला आनी संस्कृती मंत्री कोण ते कलाकार असो प्रस्न करतालो. ताचे पयलीं ताणें खुद्द कोण तो चार्ल्स कुरैया अशें विचारपाची कापास्ताद केल्ली. आतां घडये तो फाल्यां मिडियाच्या प्रस्नांक जाप दितना कोण तो रॉजर डॅग्रो अशेंय विचारपाक शकता. मात गोंयकारांक कितें कळपाक जाय तें कळ्ळें आनी बेस बरें कळटा इतलें मात खरें. First thing was the mixer was old model, 8 years old. Secondly, you could hear, but from the row VW at the back 4 rows, you could not hear clearly. The high frequency you couldn't hear. Monitors were very less. From 4 monitors, small monitor, you require at least 8 for this kind of stage. These are 3 things that I noticed for sound. But now see, what I suggested is you take the artists in confidence, take the musicians and artists that are local. They themselves are well, they know today everybody is on the net, everybody knows what the products are. You don't have to go to and buy some brand like Bose or buy some brand like Tennoy. There are very good brands you can see, you can go on net and read. Bose. No, it is not anywhere in top 5, not anywhere in top 6 also. So it is lower version. Yeah. So this, it is a company that is well known for home audio. It is not meant for theatres. If you look at any theatre in the world, out of maybe 10,000 theatres, maybe 10 or 20 may be having Bose. The rest don't use Bose. No, not the Bose is not the older model. The Bose also that they have is not a new speaker. It is more than 8 to 10 years old. That model. Definitely. Even what they bought for the amphitheatre also is a very old model. They bought a bass and the top. That also is an old model. So nothing what they have purchased is anything to do with new technology. I installed the whole system in 2003. It was the order was taken by Modern Stage Radio from Delhi, and we did the whole installation. Okay. And that time we put equipment that was, I think, as better than this or good. So now it's 20 years down the line. So we are expecting it to be, some high standards. Companies, L Acoustics, Adamsons, JBL, DNB, these are the companies. Nothing. They are not even put in the BOQ also. None of these companies are appearing in the BOQ. They are for auditoriums and theatre. I'm feeling sad because I myself have done hundreds of shows here. From last 20, 30 years, I have done shows in Kala Academy. We have done theatre in Kala Academy. So for that reason, I came down from Bombay to support. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन अर्ज कोर्टान भायर मारलो. तेन्ना पूजाक केन्नाय अटक जावपाची शक्यताय आसा. पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनावेली सुनावणी सोमारा पुराय जाल्ली. बुधवारा कोर्टान हे विशीं निवाडो दिलो. घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुख्य सूत्रधार पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनावेली सुनावणी सोमारा पुराय जाल्ली. घर मोडपाचे घडणुके फाटल्यान पूजा शर्माच मुख्य सूत्रधार आशिल्ल्याचे दिसून येता. ताका लागून तिची पुलीस बंदखण गरजेची आशिल्ल्याचो युक्तिवाद सरकारी वकिलान केल्लो. जाल्यार घर मोडपाचे घडणुकेचो तपास स्वतंत्रपणान जायना, पूजाक अटक जावची हाचे खातीर राजकीय हस्तक्षेप जाला, ताका लागून तिका अटकपूर्व जामीन मेळचो असो युक्तिवाद पूजाच्या वकिलान केल्लो. पूण कोर्टान निमाणे कडेन पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामीन भायर मारलो. We have to get copy of the order. We are informed that the order is ready. We will apply for second copy for this. Sir, as the bail has been dismissed, so your client will appear before the IO or you will approach the higher court? Yes, before my client to decide. But as far as I understand, I always thought nobody is above the law. Law is above all. I am disturbed by hearing this order. Sir, do you see any reason behind this order? Do you see any specific reason behind this order? According to me, there was every reason to grant bail. But then this has happened. Okay. But do you think there is still political pressure in there? I don't know. Something just bow down to political pressure externally also, when there is no question. Because of politicians, it's like that.
Thank you. But There will be some judges who consider that the law is above all, nothing is above law. We also said that it will be available if you want to, she can come and Yeah, you can come. We said that don't arrest me, grant me bail, I will come and depose or give statement. That was what we had said. now she is in Mumbai. She must be in Bombay because that is her residence. I don't know. It's for her to decide what's that. So what would be a reason why it is dismissed? I will have to imagine, I don't know, I have to read. After I read the reasons, I can say something about it. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रेवोड्या गाडी कुशीक घेवपाच्या प्रकरणावयल्यान मंत्री निलकंठ हळर्णकार हांचो PSO कारचालक आनी एका फामाद अभिनेत्या मदीं वादावादी जाली. बुधवारा सांजे 4 वरांचेर रेवोडा पंचायती कडेन हो प्रकार घडलो. ह्या प्रकारा उपरांत परस्पर विरोधी कागाळी नोंद जाल्यात. मंत्री निलकंठ हळर्णकार बुधवारा रेवोडा पंचायतीत वन महोत्सवा खातीर गेल्लो. तेन्ना मंत्री निलकंठाचो PSO, ताचो कारचालक आनी अभिनेतो गौरव बक्षी हांचे मदीं गाडी कुशीक घेवपा वयल्यान वादावादी जाल्ली. So can you please move the vehicle aside? I would like to pass through and you are blocking me. You reverse your car. You're blocking me. I want to pass through. Please move the vehicle. Why are you blocking the vehicle, sir? So what's your name, sir? Why you want my name? Why you want my name? Because you are the one who's saying Shut up! something or you asked me to shut up. You're a wonderful person, sir. Wonderful. Why you asking my name? Sir, You don't talk. you are the minister here, right? मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गौरव बक्षीन खंय आपली गाडी मदींच लावन रस्तो ब्लॉक केल्लो अशें निलकंठ हळर्णकाराच्या PSOन आपल्या कागाळीत म्हटलां. जाल्यार गौरव बक्षीच्या कोतान मंत्री निलकंठाच्या ड्रायव्हरानूच गाडी खंय मदींच लायली आनी रस्तो आडायल्लो. पळयात ताचें म्हणणें. I had gone to Revora Panchayat to inward an application for construction license. Right? I'm a POA of the owner of a plot. The plot is in Revora Panchayat. The owner of the plot is building a villa. Construction license application inward karna tha. अच्छा. When I reached the panchayat, in front of the panchayat there is a small lane. Some vehicle was there blocking the lane. अच्छा. On the other side there is a parking area. That is also blocked. So I requested the driver of the vehicle to move his vehicle so either I can pass him and park behind or go to the parking area. Okay. The man refused. He said, no, I will not do it. Okay. So I stopped the vehicle, I just got off, went into the panchayat to give my application. In the meantime, the PSO and another person start shouting at me and threatening me that they will file a complaint against me if I don't move my vehicle. Oh. So I said, but your vehicle is blocking the road. Why would you file a complaint against me? File a complaint against the driver. So then the minister is standing there, he's telling me, you must do as they say. Otherwise, I will take care of you. Who is that minister, sir? Neelkanth Halankar, I learned later. I didn't know this minister was even here. He's standing there and abusing me and telling me, I will see you, I will take care of you, I will finish you off. This is the minister of Goa who's claiming all this to a citizen who's just walking into a panchayat to invert an application. Now, after that, the PSO has a gun next to him. He takes his hand and says, I will point this at you, man, you have 1 minute. I said, listen, just relax. I went out, told the driver, do you mind just moving it 3 feet to your right? I can then pass my vehicle and park. Please know you're blocking my vehicle. I have a video of recording of this also. I have a video recording, I have an audio recording of the entire incident. Despite this, the high-handedness of the ministers of Goa and the elected is very visible here. This is the kind of pressure that politicians and corrupt politicians particularly, and those who want to intimidate and harass the common citizen. This is a clear example. Minister Neelkanth Halankar is a horrible example. A person like this should be nowhere around an elected person. He should not be elected. He should not be there to serve people. He should be put behind bars. If this is the kind of abuse of power that the man is doing, he should be dismissed in a second. दुसरे वटेन मंत्री निलकंठ हळर्णकार सांगता ह्या वादाक गौरव बक्षीच जापसालदार आसा खंय तेन्ना ताचेर कायद्या प्रमाण कारवाय जावपाक जाय अशी मागणी ताणें केल्या. हांव झाडां वाडपाच्या प्रोग्रामान कामोदेसून आमी 3:30 स्टार्ट केलें आनी रेवाडे आमचो प्रोग्राम 4:30 आसलो. सो आमी तो प्रोग्राम तेंच्या कंपाउंडा भितर प्रोग्राम चालू आसलो. थंय पार्किंग वयर आसलें आनी गाडी आमची आसली तेन्ना आमी भायर वचपाक आसलें. सो हो गौरव बक्षी म्हणटा तो भितर येयलो आनी गाडी मदीं बंद केली. ड्रायव्हर आमचें सांगलें की मातशें तूं फुडें घे आमी वयता म्हणून आतां. सो तें आयकनासतना हो डायरेक्ट पंचायतीन गेलो आपलें कसलें तें काम घेवन. पंचायत आसलें फंक्शनाक आमच्या बरोबर. तेज्या उपरांत आमच्या PSOन सांगलें ताका गाडी काड आमी वयता म्हणून. परत एकदां सांगलें गाडी काड आमी वयता म्हणून.
सर ताका म्हाजो तूं मोठें उलयता म्हणजे नांव कितें तें हांवें आपलें नांव घेवन पुरो तर आनी कितें उलयलें हांवें आमचें बरोबर कितें आमी चलया रे म्हणटा कितें आर्ग्युमेंटाक बसता आनी हांव वचून गाडयेन बसलो जर वचा पर्यंत गाडयेन बसून म्हाजो व्हिडियो काडूं लागलो आनी आमी उठून तशें गेले आमी रावूंक ना न्ही आनी हांवूय कांय उलोवंक ना तेजे कडेन सो बाय द टायम PSOचें कितें आसा कितेंय जालें जाल्यार तेंच्यांनी कंट्रोलाक सांगचें आसता तेणें कंट्रोलाक सांगलें अशें जालें अशी गाडी म्हणून जालें कंट्रोल पुलीस लोकल ताका विचारपाक पुलीस स्टेशनार हाडलो पुलीस स्टेशनार तेन्ना हो थंय गाडी बी सोदप आनी कितें करता बाय द टायम तेका डायरेक्ट तेणें आमच्या OSDचो एक नंबर घेतलो OSD आमचो खातो पणजी त्या OSD नंबर घेतलो आनी आपूण म्हाजो तो पर्यंत कांय नागना हांवूय म्हापसा BJP मिटिंगेक गेलो आमचे डिस्ट्रिक्टाचे तेणें ताका आमचे फोन करून सांगलें आय एम कंपनीचो मनीस आय एम रिलेटेड टू PM प्रायम मिनिस्टर ऑफीस आय एम रिलेटेड टू प्रेजिडेंट ऑफीस आनी हें रिकॉर्डिंग आहा न्हू आतां तें रिकॉर्डिंग पुलिशेन इन्वेस्टिगेशन काडपाचें सो मागीर म्हाका तेणें फोन केलो अशें जालां कित्याक अशें जालां तो म्हाजो प्रायम मिनिस्टर प्रेजिडेंटाचें आपलें ऑफीस बी आसा मागीर तें आमी कितें सांगलें की तें आसा जाल्यार केस रजिस्टर जावन दी तेजी ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सरपंच उपसरपंच आणि पंच वांगड्याच्या पगारात 2,000 रुपयांची वाढ केल्या. बुधवारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत मुख्यमंत्र्यान हो निर्णय घेतलो. आयटकाचे निमंत्रक क्रिस्तोफर फॉन्सेका हांणी पंचायतीच्या कामगारांक 7वो वेतन आयोग लागू करचो म्हणून मागणी केली. बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. हे बसकेत मुख्यमंत्र्यान सरपंच उपसरपंच आणि पंच वांगड्या खातीर एक निर्णय घेतला. सरपंच उपसरपंच आणि पंच वांगड्या खातीर खोशयेची गजाल. तांच्या पगारात आता 2,000 रुपयांची वाढ केल्या. सरपंचाक 8,000 उपसरपंचाक 6,500 जाल्यार पंच वांगड्यांक 5,500 रुपया पगार मेळटलो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाच्या बसकेत हो निर्णय जालो. सगळ्यात पयलीं आयच्या कॅबिनेटाचे द कोर्ट फी बील आज पास केलें. ओके सेकंड आयटम जो आशिल्लो तो ओके गोवा पंचायत सॅलरी अलाउन्स ऑफ द सरपंच डेप्युटी सरपंच आनी पंच हांची सॅलरी जी आहा पळय न्हू ती 2,000 रुपयांनी वाडयली एडिशनल. ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल फॉर द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2024 युनायटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इज द थीम लँड रिस्टोरेशन ऑर डेझर्टिफिकेशन एंड हो कार्यक्रम आमी केल्लो ऑलरेडी ताज्या खातीर. ताज्या उपरांत एक्स पोस्ट फॅक्टो एक्झम्पशन ऑफ द स्टॅम्प फ्री आमी ते फक्त विवेकानंद रॉक मेमोरियल विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी त्या एक प्रोजेक्टा खातीर तेजी हें केलां एक्झम्पशन ऑफ द स्टॅम्प फीज दिला ताका. अप्रुवल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द 6 months एजन्सी टू एंगेज द सेम कॉन्ट्रॅक्टर इन द सिव्हिल सप्लाय. इतले मजगती पंचायतीच्या कामगारांक 7वे वेतन आयोग लागू करचे अशी मागणी आयटकाचो निमंत्रक क्रिस्तोफर फॉन्सेको हांणी केल्ली. पंचायतींनी 500 वर कामगार आहा आणि ते आयज दे आर इन अ पंचायत वर्कर्स डिमांड्स डे म्हणून एजिटेशन करीत आहात कॅम्पेन करीत आहात. ते मुख्यमंत्र्याकय मेळ्ळ्यात आमदारांक मेळ्ळ्यात खासदारांक मेळ्ळ्यात गांवच्या लोकांक मेळ्ळ्यात. सिग्नेचर कॅम्पेन चालू आहा. आता फ्रॉम द 7th of July to 13th of July that campaign is going on. मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिल्लें मडगांव पब्लीक मिटिंगेन की 7वो वेतन पंचायत कामगारांक मेळटलो. बाब मोविन गुडिनोन आश्वासन दिल्लें की 7वो वेतन मेळटलो. यू विल हॅव टू गो बाय कॉमन केडर. बरें कॉमन केडर आमी एग्री जाले. मागीर आतां ते कितें म्हणटा यू विल हॅव टू गो बाय दॅट बायोमेट्रीक सिस्टम. तुम्ही कामाक येता कितल्यांक कामाक वता भायर वता कितल्यांक ते तुम्ही पंचिंग करपाक जाय म्हणटात. आमी सगळे ओके म्हणटा आमकां नो प्रॉब्लम. तुम्ही ट्रान्सफर करता आमकां ट्रान्सफर करा हांगासून थंय ट्रान्सफर करा पूण आमचो 7वो वेतन दिया मरे. गोंयची कदंबा आडावन कर्नाटकाच्या नागरिकांनी बेळगांवां केल्लें आंदोलन योग्य न्ही हे विशीं आपणे केंद्र सरकाराक कळीत केलां. तशेंच DGP आनी मुख्य सचिवा कडल्यान हे विशीं अहवालूय मागिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. कर्नाटक रक्षणा वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी सोमारा बेळगांवा गोंयची कदंबा बस आडावन निदर्शनां केल्ली.
हे फाटभुंयेर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. पळयात. ऑफकोर्स हांवें DGP आनी CS ह्या दोनूय लेवलाचेर हांवें ताजो रिपोर्टूय मागयला. DGP म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान. नेक्स्ट CSाकूय सांगला, CS to CS ताज्या कडेन उलय म्हणून. कारण अशा पद्दतीन म्हादईच्या विशयाचेर आंदोलनांनी विशेष करून आमची इंटरस्टेट ज्यो बस चलता तिका नो डावट तेंच्यांनी मोडतोड करूंक ना, बट ते बसीचेर वयर चडप नाचप ती हाडप हें योग्य न्ही. आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाकूय ताज्या बद्दल बरयलां ऑलरेडी. कारण कशें आहा हांव परत एकदां सांगता, म्हादईची प्रवाह ऑथॉरिटी थंयसर कितले लोक तेंचे बसले हेका म्हत्व ना. आमचे 4 लोक सुद्दां जरी गेले न्ही रे जाल्यार रिपोर्ट जो रेडी करता पळय न्ही तो कितलो खरो आनी सत्य आसा हो चड म्हत्वाचो आसा. ताच्या खातीर हांवें तेन्नाय सांगलेलें की प्रवाहान पावसांत एक्चुली वचून इन्स्पेक्शन करप आनी कणकुंबीतल्या सायटीचेर इन्स्पेक्शन करप. हाव दे डीड द डायवर्जन, उदकाचें डायवर्जन करून उदकाचो फ्लो मलप्रभेत कसो वता हें हांवें स्वता पळयलां. म्हणून तेंच्या त्या टिमीक तो करप हें गरजेचें आशिल्लें आनी तो तेंच्यांनी पळयला. म्हणून ते आतां जो मोठ्या प्रमाणात तांचो जो विरोध जावपाक लागला पळय तो ताका लागून जावं आम्ही शांतता प्रिय आसा आणि ते एरोगंट जातात रस्त्याचेर फुडें कितें अशें जावंक ना. पळय आमी दोनूय लिगल बाजूनय बी सुप्रीम कोर्टात किंवा म्हादई ट्रिब्युनल किंवा हाच्या कडेन आनी एडमिनिस्ट्रेटिवली बी म्हणजे आमी आमचो रिपोर्टूय परत आसा तसो म्हणजे WID डिपार्टमेंट म्हण जलशक्ती मंत्रालय आनी PM हांच्या पर्यंत आमी वेवस्थीत रितीन आमचे रिपोर्टूय दीत आसा. आमचे बाकीचे सुप्रीम कोर्टात आमचे ॲडव्होकेट्स ही बाजू जी आमची स्ट्रॉंग रित्या परतूय मांडटले. दुसरे 30 आणि 40 अधिकारी धाडटात म्हणून आमकां धाडपाची गरज ना. आमचे 3 अधिकारी हो विशय हाताळपा खातीर सक्षम आशिल्ल्याचे उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. प्रवाहाचे बसकेक गोंयचे 3 अधिकारी धाडिल्ले म्हणून विरोधकांनी टिका केल्ली. हे टिकेक शिरोडकारान जाप दिली. आमकां दुसरे धाडटा 30 आनी 40 धाडटा आमकां 40 आनी 50 धाडपाची गरज ना. वी हॅव फेथ इन अवर ऑफिसर and they are quite capable to deal with the subject. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कार आणि स्कूटरीमध्ये जाल्ल्या अपघातान घोव बायल जखमी जाली जाल्यार तांचे 2 वर्साचे भुरगे नशिबान सुखरूप वाटावले. हो अपघात बुधवारा राती दिवचलच्या 4 लेन बायपासा वयल्या वाठादेव जंक्शनाचेर घडलो. अपघाता उपरांत स्कूटर रस्त्यार पडली जाल्यार कार डिवायडराचेर चडली. कार तरणाटी चलयताली अशी माहिती मेळ्ळ्या. जाय व्हडले व्हडले रंबल्स जाय आणि काय ना हांगा नाल्यार हांगा अशें एक्सिडेंट जायत रावतले. उकले उकले हांगा व्हरतात ते म्हापसा धाडटले. कितले जाण इंजर्ड आहा म्हटले? 2 जाण इंजर्ड आसा. बायल आनी घोव 2 जाण इंजर्ड आसा. हांगा स्कुटरीचे? हय स्कुटरी. तो बाबा वयतालो घरा बाजार करून ते मागीर येताना भितूर मारली कित्याक गाडी लागली ताका. ते येवपाक हांगा चान्सूच ना. कितें दिसता हांगा लायट आसा ती तांबडी लायट आसा. लायट ना काळोख आसा. डायरेक्ट मारले का भितूर गेले. डायरेक्ट बायपास जाला न्हू. वयर वचपाचो तो स्ट्रेट आनी हांगा रावपाक वाट ना. सो तुम्ही म्हणता की हांगा व्हडले स्पीड ब्रेकर जाय एक जाला आणि थंय जाय कित्याक गाडी स्लो जातली. मागीर भितूर हळू घेवंक शकता. नाल्यार सिग्नल तरी जाय की हांगा बाबा रावंक जाय मागीर फुडें वचोंक जाय. नाल्यार सिग्नल जाल्यार कशेंच जावचें ना. स्पीड ब्रेकर घातल्यार सुद्दां तशेंच जातलें ते. हांगा मेन हे सिग्नल जाय नाल्यार फुडें अशेंच जावत रावपाचें आनी कांयच ना हांगा. खरें म्हळ्यार हांगा स्पीड ब्रेकर पळोवंक जाय. कितें एक थंय पळोवंक जाय थंय पळोवंक जाय कितें आनी स्पीड हांगा टर्न ते मारता पळय स्पिडीन टर्न मारता. हे हांगातलेच न्ही भायलेचे वेपार भायलेचे तशेंच पयलीं कितें तरी सोल्युशन जाय आनी एक तर हांगा कितें तरी सिग्नल तरी पळोवंक जाय. सिग्नल आसूंक जाय. दिवचलचो 4 लेन बायपास रस्तो दिसान दीस वादाचो विशय जायत आसा. ह्या रस्त्याचे लोकार्पण केले उपरांत आतां मेरेन ह्या रस्त्याचेर किमान 6 ते 7 ल्हानसान अपघात जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. लोकार्पण केल्या उपरांत रोखडेच कांय दिसांनी व्हाळशी जंक्शनाचेर एके जीपीन मोटरसायकलीक धक्को मारिल्ल्यान 2 जाण जखमी जाल्ले. ताचे उपरांत ह्या बायपास रस्त्याचेर ल्हानसान अपघात घडिल्ले आसात. जाल्यार आतां वाठादेवच्या दिकेन आशिल्ल्या जंक्शनाचेर एक भिरांकूळ अपघात जाल्लो आसा. एके मोटर कारीन स्कुटरीक धक्को मारिल्ल्यान हे स्कुटरी वयले जोडपे गंभीर जखमी जाल्ले आसा. जाल्यार नशीब बरें म्हण ते ह्या जोडप्या वांगडा आशिल्ले 2 वर्साचे भुरगे वाटावले. जखमी जाल्ल्यांक सद्या हॉस्पिटलांत व्हेल्ले आसा आनी तांचेर उपचार चालू आसा.
गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आमदार दिगंबर विजयाचे मुख्यमंत्री पदावयल्यान एकामेकांचेर उतरांचे फार. दिगंबर म्हणटा तो पळयता मुंगेरीलाल के हसीन सपने, जाल्यार विजय म्हणटा मंत्री जावपाक दिगंबर करता पिशेपणां. आमदार दिगंबर विजयाचे मुख्यमंत्री पदावेल्यान एकमेकांचेर उतरांचे फार. दिगंबर म्हणटा तो पळयता मुंगेरीलाल के हसीन सपने, जाल्यार विजय म्हणटा मंत्री जावपाक दिगंबर करता पिशेपणां. मडगांवां मंगळारा भाजपाची मतदार अभिनंदन सभा जाली. हे सभेन कार्यकर्त्यांक संबोधीत करतना मदींच आमदार दिगंबर कामतीन विजयाक नांव घेनासतना चिमटो काडलो. मुख्यमंत्री जावपाचे विजय सरदेसायाचे सपन केन्नाच साकार जावचें ना. जाल्यार हाका प्रत्युत्तर दीत विजय सरदेसाय म्हणटा दिगंबर कामत हांचे कडेन देव उलोवपाक लागला. ताका देवा वरवीं दुसऱ्यांक कितें सपनां पडटात तें कळपाक लागला. म्हणूनच हांव मुख्यमंत्री जावपाचें सपन पळयता. हे दिगंबर कामतीक कळला आसूं येता, असो उलट तोमणो गोवा फॉवर्डाचे आमदार विजय सरदेसायान मारलो. डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जावपाक अशी आमकां सगळ्यांक अपेक्षा. थोडे जाण स्वप्न पळयतात. एक सिरियल येता मुंगेरीलाल के हसीन सपने पळयलां आसतलें आनी त्या स्वप्नांत तो सामको तो कितें कितें जातालो आनी मागीर ताका बायल येवन उदक मारताली आनी तो मागीर जागो जातालो आनी ताका रियलिटी आपल्याली कितें ती कळटाली. तशें थोड्या जाणांक स्वप्नां वेगळी वेगळी पडटा. तो सर्वसामान्य मनशाक फटोवपाक देवाचें नांव हाडटा. आतां देव आमी कितें स्वप्न येतात तें ताका सांगता. हें ताणें काल नवें सांगलां. हें हांवें नवेंच आयकलां. हें म्हाकाय आयकून हांवें मातसो हें जालो की बाबा कितल्या लेवलाचेर पावला. तो मातसो आतां हे दिसांनी जाणटो जाला. ताची तकली चॅक करूंक जाय एक. आनी दुसरें म्हाका ताची काकूट दिसता की एक मुखेलमंत्री आशिल्लो 5 वर्सां ताणें कंप्लीट केल्लो टेन्यूअर. ताणें हे भशेन उलोवप हें ताका उलोवचें पडटा. कित्याक ताका हें उलयना जाल्यार ताका प्रमोद सावंत मंत्री करपाक कसो कन्सिडर करना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रुमडामळ पंचायत क्षेत्रात 90% बेकायदेशीर व्यावसायिक आस्थापना चलतात, असो आरोप दवर्ली पंचायत वांगडी परेश नायक हांणी केला. बुधवारा जाल्ले जिल्हा पंचायतीच्या बसकेत ताणें हो आरोप केलो. हो वेवसाय करपी ह्या धंदेकाराचेर लक्ष घालून दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान कारवाय करची अशी मागणी परेशान ह्या वेळार केल्या. आम्ही कमीत कमी 25-30 वर्सां जाली हावजींग बोर्डाची जी घरां LIG किंवा EWS किंवा HIG ही घरां आसा पळय न्ही ती रेजिडेंट पर्पज म्हणून गव्हर्मेंटान ती स्किमीचेर केल्ली आशिल्ली. बट थंय लोकांनी एनक्रोचमेंट करून टोटली कमर्शियल एरिया केली. कित्याक म्हाजे हितून आमी आतां पळोवपाक गेले जाल्यार 90% ही कमर्शियल एरिया आसा. तितून थंय धंदे अशे चलता की थंय चिकन बीफ किंवा मोबायल शॉप्स जनरल स्टोर किंवा बाकीचे सगळे एक्टिविटीज स्क्रॅप यार्ड चलता थंय. मागीर तुगेले इनलिगली टोटल इनलिगली चल्ले कडेन आसा. लोकांचो थंय टोटली ऑब्जेक्शन आसा की हें इनलिगल चलता पळय न्हू तेजेर एक्शन कितें तरी जावपा जाय. पंचायत थंय एक्शन घेयना. म्हणून हांवें आयज रिजोल्युशन मूव केलें जिल्हा परिशदाक की कन्सर्ट अशें ते एरियेन अशें चल्लां तशें सेम कोमुलदात ही प्रॉब्लेम आसा. ते रुमडामळ पंचायतीन एन्क्रोचमेंट केलें इनलिगल एन्क्रोचमेंट केले कडेन आसा. तशें दवरले दिगरपाल पंचायत आसा थंय इनलिगल एन्क्रोचमेंट केले कडेन आसा. आनी टोटल इनलिगल आहा. पूण ते दवरले दिगरपाल जे इनलिगल एन्क्रोचमेंट आसा ती कोर्ट मॅटर चलता. तेजेर हांव कांय उलयना. बट हांवें ZP कडेन इतलो डिमांड केल्लो अध्यक्षा कडेन आनी CEO कडेन की आमच्या एरियेन दवरले किंवा रुमडामळ एरियेन कितली कोमुलदाद आसा कितली इनलिगलिटी केली कडेन आहा आनी कितली गव्हर्मेंटान एक्वायर केली कडेन. तिनूच प्रश्न हांवें एक लेटर कन्सर्ट मिनिस्टराक किंवा सेक्रेटरी धाड म्हण सांगिल्लो. सेम हांवें हेक सांगलें जे टेनंट वेरिफिकेशन तें सारकें जायना. टेनंट वेरिफिकेशन तें आतां कलेक्टराक आनी एक कॉपी मायना करतरीक दी म्हण सांगलें. सेकेंड थींग हांवें जे इनलिगलिटी जे कमर्शियल एरिया चलता तांकां हांवें सांगलें कलेक्टराक लेटर कर सांगला, फूड एंड ड्रग्साक कर सांगला, हेल्थ डिपार्टमेंटाक कर सांगला, पोल्युशन बोर्डाक कर सांगला, हावजींग बोर्डाक कर म्हण सांगला, पंचायतीक कर म्हण सांगला. कित्याक जेन्ना इन्स्पेक्शनाक जे कन्सर्ट दी ऑथॉरिटी येतली जेन्ना इन्स्पेक्शन करपाक जाल्यार पंचायतीक घेवनूय करपाक जाय. कित्याक ती फाल्यां कलेक्टरान इन्स्पेक्शन करूंक फायद ना. कित्याक पंचायतीक घेवन करपाक पंचायतीचो थंय रोल कितें आसता कळपाक लागू जाय. कित्याक हें आतां जर आनीक 5 वर्सां 10 वर्सां टोटली इनलिगल टोटली आनी मॅच जातले थंय. त्या खातीर हांवें आतांच आमी खंय तरी व्यवस्थीत रावन आमी व्यवस्थीत करपाक. कित्याक इनलिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर हांव कांय उलोवना. इनलिगल कन्स्ट्रक्शन आसता मागीर पळोवया. बट जे बिझनेस थंय इनलिगलिटी चल्ले कडेन आसा लोकांचो थंय टोटली ऑब्जेक्शन आसा. तेच खातीर हांवें एक प्रश्न म्हणलेलो आनी अध्यक्षान आनी CEOन म्हाका कॉपरेट केला करता म्हूण सांगलें. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.